पेपर घेऊन यो मरे तू मोबाईलवर दाखयता मोबाईलवर कितें खरें मोबाईलाचे आम्ही मानपाक रेडी ना मोबाईल कोणी कितें दाखवू शकता आज MLA कित्याक लिपला तेणी येवपाचे हांगा येवपाचे खंय आहा थंयसून येवपाचे कित्याक लिपोन रावला नाल्यार हांगा यो मरे तुजे स्थानिक लोक हांगा आहा मरे आमी येयले मरे हांगा ऑर्डर पेपराचेर हाडूंक ना मोबायलाचेर नाका मोबायलाचेर आमी विश्वास आमी हे काडूंक दिवपाचेच ना आपल्या बायले भुरग्यांक घेवन येवन हांगासर मूर्ती काडून सायडीक दवरपाचे आनी रॉंग खोटेन आनी तेच्या बायलेन येवपाचे मदीं रावता म्हाका कापा हांव सांगता म्हाका कापा मागीर कापरेश्वराक शांत राव ना 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 खंय गेला आमी स्थापना केल्या परवारकार लोक उभी रावला रोहनाक सर म्हणून जेन्ना मनोहर पर्रीकरान धाडलो तेन्ना मनोहर पर्रीकर आज वयर म्हाका दिसता स्वर्गान रडटा आसतलो की आपूण कोणाक आपली गद्दी सांबाळ्ळी कित्याक 2011 जेन्ना दिगंबर सरकार आशिल्लें रायटली ही सेड मनोहर पर्रीकर रस्त्यार आंदोलन सुद्दां केल्लेलें आसा बट आज अनफॉर्च्युनेटली प्रमोद सावंत म्हाका दिसता तेच्या गॉडफादराचे विसाल सगळें विसरला आनी आज तो शिवाजी महाराजाच्या फाटल्यान लागला म्हणून कालय हांवें प्रेसाक सांगिल्लें की आमी प्रमोद सावंताक शिवचरित्र फाल्यां व्हरून दितले जे पोस्टानसून धाडटले आनी म्हाका खात्री आहा प्रमोद सावंत तें शिवचरित्र वाचून कितें शिवाजी महाराजा बद्दल ते इम्प्लिमेंट करतले तेंची पॉलिसीज कित्याक म्हाका सदींच दिसता नाचून शिवाजी कळना मात्र वाचून महाराज कळटात म्हणून एक शिवचरित्र काल फाल्यां धाडून दितले आय होप बेटर सेन्स वील प्रिवेल ऑन डॉक्टर प्रमोद सावंत आमदार इज बिझी इन हीज ओन वर्ल्ड म्हणून ताका आमी सदींच आमदाराक हाय प्रोफायल आमदार म्हणटात सो अशें बारीक कामांक हे सगळें ताका बारीक काम लोकांचे संकटांत केन्ना येना लोकांनी ताका निवडून दिला लोकांनी एक्चुअली आयज तो आसूंक जाय न्हू आसूंक जाय आशिल्लो पण बजरंग दलूय आसपाक जाय आसलें आयज बजरंग दल फक्त थंय शिवाजी महाराजांच्या त्या थ्रू वतात ते बाकी तांकां देव बी काय लागना हे सगळें हिंदुत्वाचे जे कार्ड आहा BJPचे हे आज एक्सपोज जाला परवरीन आनी लोकांनी चिंतूंक जाय हिंदू मुस्लीम करून हे गव्हर्मेंट चलता ताचेर लोकांनी 27 विचार करपाक जाय अशें म्हाजें मत आसा
सर जेन्ना तुमचं सरकार जेन्ना 12 आसलो 12च्या पयलीं आसलो पळय काँग्रेस सरकार त्या टायमार एक 2009 आनी 10 हे हायवेचे करून बसतालो त्या टायमाचे तेच सांगता न्ही ना त्या टायमार आयज तितूंतलो जो सीएम आसलो पळय आयज तेंच्या सरकारान आसा आनी तेन्ना त्या टायमाचेर सर जे एक्विशन ऑफिसर आसले पळय त्यांच्या मदलो आणि आयचो जो बीजेपी सरकाराचो एक्विशन ऑफिसर आहा हेच्या मदले आमी फरक पळयलो. आमी लास्ट टायम तेच म्हटला सेम परिस्थिती उद्भवलेली आणि त्या टायमार जेन्ना दिगंबर कामत काँग्रेस सरकार आसलो तेन्ना लोकांचे जे मागणे आसले सेम प्रकरण जाल्ले त्या टायमार तुमी आयकोन घेतले आणि आयज त्याच प्रश्नाचेर हो सरकार कित्याक आयकोन घेयना हो प्रश्न आमकां पडलेलो आयज. जेन्ना तुमी ऑपोजिशना आसले तेन्ना तुमकां हे कायदे बिदे सगळे लागताले आणि तुमी खेचून घेतलो तो त्या टायमा वयलो. तितून मेन्शन्ड आहा की तो मोदी म्हणून कोण आसा पळय डॉक्टर प्रियाचो पराग मोदी ही हॅज टू बी प्रेझेंट एट साइट ड्युरिंग एक्झिक्युशन ऑफ दिस एक्सरसाइज अँड ऑल्सो सब डिव्हिजन फॉरेस्ट ऑफिसर फॉरेस्ट ऑफिसर आपण गोंय आमी आहा कोण कोण तू पेटिशनर तू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फायल करता तेन्ना हांव पेटिशनर दॅट शूड बी तुम्ही त्या सायडीक रावा रस्तो त्या सायडीक रावा तुम्ही त्या सायडीक रावा लोकांक पावूंक जाय चला त्या सायडीक चला निमाणे देवात कडेन कार्य जातले ते देवात काडून म्हणून तुम्ही हाडपय हाडू नाका म्हणटा हांव देवाच्या कार्याक तुम्ही देवूच काडूंक नाका म्हणटा आमी देवा कार्याक हाडपय हाडू नाका. तो म्हाका सांगता तेरे को पाप लगेगा खंय तो पुलीस कोण तो हिंदी उलयता देवाक तो म्हाका सांगता पाप लागतले म्हणून अरे हांवें तेका पाप लागतले अरे रे 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 नाका तुम्ही भटजी तू बाहेर सर बाहेर सर भटजी बाहेर सर नाका तशें पण नाकात भटजी तू बाहेर सर तू बाबीचो भागीदार जाय नाका बाहेर सर भटजी बाहेर सर खूप जातलो भायर यो घेवन येता आमी ते कोण आहात पयलीं भटजी ते कोण खबर ना आमकां राजस्थानी ते कोण ते घेवन यो तेका सँडल बीन घालपाक जायना पळयात कशें देवाक पळय कधी मस्त्रां काडटात पळयात वयल्यान म्हणटा तत्वांत वयल्यान हे कोण रे जेवण वारे सुरू जाले सद्दां वर्सान वर्स पुजा जाता मरे आमी सगळे जाण गांवचे पयशे काडटात पुजा नाक सुद्दां आपणले म्हणून सोडचलो तुका तो नाक आपसून मेले सुद्दां सोडचो ना देवा कडेन खेळटात तुम्ही कितें म्हणटा बाबा कितें म्हणटा भरचेच ना पोट कितें म्हणटा कितें जालें बाबा चोर अरे हांगासर कितें जालें इतकी वर्सां हांव 50 वर्सां येयला हांगासर हांव बिट्टोनचो बिट्टोना साकून हांव हांगा येयलो भुरग्यांक लागून कॉलेजीक इस्कॉलान घालूंक फातिमाच्या आनी हांव हांगासर रावता म्हजी भुरगीं बायल भुरगीं सगळीं जाण ह्या टायमार वयता आसतना हेका नमस्कार केले शिवाय वचनाशिल्लीं म्हणटून आतां हें कितें जालें कोणाचो फायदो गांवकाराचो फायदो गव्हर्मेंटाचो फायदो काय पुलिसाचो फायदो हें कितें हें म्हाका बिलकूल आवडूंक ना. हांवें तुमची मुलाखत हांवें टीव्हीचेर पळयलें वजळ पासून म्हजे कडेन जायना जालें त्या टायमार म्हणून हांव आतां म्हाका उलयल्यार सुद्दां खरो म्हाका खूब पिकासान जाला हे हेणी केला पळय न्ही बाबा केला ते हेणी खूब वायट केला. आज तुम्ही बाहेर सरले तसे बाकीचो लोक कित्याक भायर सरलो दिसना आमकां ना सरले खूब जाण सरल्या खूब म्हणजे हांव कितें हो स्वामी येयला कितें तेणें म्हाका शब्द दिल्लो कितें तो शब्द तुजो खंय गेलो काय म्हणून हांव विचारूंक येयला बाकीचें म्हाका कांयच लागना. उत्तर मेवले हां उत्तर मेवले उत्तर त्याने सांगला आतां थोड्या टायमान मेळटले आतां पळोवया कितें मेळटा आनी कितें ना आमकां तें पळोवपाचें न्ही. हां हांव 40 वर्सां येवटेंतल्यान म्हजें येवचें मरे घर पोरोरी हय हय पळय हे ते डॉक्टर लोवंडे आसा न्ही तेजे ऑपोजीट. बाबा कितली वर्सां तुमकां म्हाका 80 वर्सां हय. देवळाचे कशे तरेन एक्सपिरियन्स तुमकां येयलेले इतल्या वर्सांनी वर्सान वर्स पुजा जाताली हांगा
सद्दां आमी आयतार बुधवार हांगासर हे दवरताले काकाडो पेटोवन दवरताले तो मोठो एक जागृत देवस्थान आसलें न्हू तें एक जागृत देवस्थान आसलें कशा तरेन एक्सपिरियन्स मेळलेले आनी आमचें कितें आसा आमकां कितें घरान अडचण येयली कितें येयले जाल्यार हांगा येवन आमी देवाक पांयां पडटले देवाक तूं आमकां राख आनी ते राखून आमी सांगून घेवन गेले म्हणटकूच आमकां समाधान मेळटालें म्हणजे भुरग्या बायल भुरगे सगळ्यांक समाधान मेळटालें आनी अशे परिस्थितींत हांव आशिल्लो हांगासर म्हणजे आतां सकाळ फुडें आमी पळयलें हें कितें हो सत्यानाश करूंक फुडें सरले मरे तो पळयतलो हा दुसऱ्या कडेन रावू शकता तो म्हाका कांय कळटा ताका विचारता ग्रामदेवाक वचून विचारात पयलीं एका व्हरून दुसरे कडेन दवरता म्हणून आमी व्हडले देव न्ही रावूं शकता आनी कोण शकता काय अरे ग्रामदेवाक विचारात पयलीं करता आसतना थंयचो शब्द घेतला ग्रामदेवाचो आनी हे केला हांगासर पयलीं आसा तेज्या भायर एदीशी आशिल्ली एदीश आयज एक न्यूज कालची सुद्दां आख्खे गोंयभर पाविल्ली एक टायम असो आशिल्लो बजरंग दलाचो दक्षिण गोमंतक पळयतालो कार्य करतालो आमकां बारीक सुरीक सुद्दां कितें उलयलें धर्माचेर कोणाचेर आमी दुसऱ्या धर्माचेर केन्ना उलयनाशिल्ले आमच्या धर्माचेर उलयल्यार आमी सरळ येताले आयज म्हाका लज दिसता सांगपाक तो बजरंग दल वेगळो हो बजरंग दल वेगळो ते विश्व हिंदू परिशद वेगळे आशिल्लें धर्माचें काम करपी आनी आयज विश्व हिंदू परिशद वेगळे आसा आयज ज्यो संघटना आसात त्यो खरें म्हणल्यार काल जो आघात जाला आनी आज सकाळ फुडें पयले बरोबर तांकां हाक मारनासतना थंय येवपाक जाय एक उल्याचेर आमी 14 वर्सांचो आसतना ट्रेनी बशिल्लो घर सोडून अयोध्ये वचपाक तो काळ वेगळो आशिल्लो तुमचे कडेन एक मागणी तुमकां समज कोणाकय हांगा तेणी मोठे हात लाय म्हणलो लायनाकात तेंचे कर्म तांकां भोगून जें कितें जाता तें बऱ्या खातीर जाता विनाशकाले विपरीत बुद्धी काप्रेश्वराची जरी प्रतिमा काडली तेजें अस्तित्व काडपाक तांकां कापसतना एक एकट्या हांगा एक्सिडेंट जातलो एक एकट्याक लक्षांत दवरात तेजें तत्व तशें आसात तो मुर्ते विलीन ना मुर्ते विलीन आशिल्लो जाल्यार म्हागेल्यान तुगे घरचें काम करनाशिल्लो तो फातरां विलीन ना तो पळयता हेंची चांडाळपणां तांकां हात घालूनी तांकां हात घालतकी पळोवया हांवें म्हाजे वतीन तांकां सांगपाक प्रयत्न केला म्हाका जाय तो ब्राह्मण खंयचो तो जो ब्राह्मण परकी गांवांत येवन हांगा समज ते मुर्तेक डायरेक्ट हात घालता तो ब्रह्मतत्वाचो ब्राह्मण न्ही लक्षांत दवरात तेजेर सुद्दां फाल्यां गांवां बहिश्कार पडपाक जाय ताका गांवां सुद्दां दवरप काय ना दवरप हो विचार आसतलो 3 दीस लागतात मुर्तेची तेज काडपाक 3 दीस लागता मुर्तेक तेज बसोवपाक आयज म्हाका तो सांगता ते कितें पडत म्हूण तूं भितर वचनाका पूण तें पळय काम करता आसतना देवाच्या हारशे पयलीं वडयल्यार तो व्हिडियो बी काडून दवरात फाल्यां हेज्याक विपरीत कितें घडपाक शकता कारण हांकां ऑर्डर ना देवळां हात घालपाक हांकां फक्त तो वटवृक्ष आसा तो खंय तरी शिफ्ट करपाची ऑर्डर आशिल्ली हे कितले आसा आमी पळयतात देव एक मार्ग बंद करता जाल्यार एक मार्ग देवान उगडो दवरला तेंचे मानेरान बसतले फायच्यान कोणाक घालून दाखोवन न्ही भटा येवनी पयलीं भटा विचारपा जाय भटा गांवची तुमी लोकांनी विचारपा जाय तूं आशिल्लो काय म्हणून स्थापन करता आसतना जेन्ना मुर्ती बसयल्ली तेन्ना तूं आशिल्लो तूं कोण तूं आमचो गांवचो पुरोहीत तूं केन्ना आयला देवाक अभिशेक घालपाक तुका कोणें अधिकार दिलो हांगा येवपाक मागीर तुमी ताका तेन्नाच आडोवपाचो आनी साहेबा सांगपाचें हो आमकां नाका भटजी सकाळीं आयलोलो हांगा आनी भटजीन सांगला ती मुर्ती उलोवपाक शकता अशें भटजी सांगून गेला तो तेच विचारपा लागून आयला खंयच्या तत्वाचेर खंयच्या शास्त्राचेर तूं ती मुर्ती हालोवपाक शकता आयज आतां खंयचो चरण चलता आतां खंयची नक्षत्र चलता आनी खंयची तीच चलता खंयची तिथीचेर तूं ताका हालोवपाक शकता काय म्हणून आयज तेजो दीस तूं ताका हालोवपाक शकता तूं येदो मोठो देव जालो तुका देवान सर्वस्व तुजे कडेन अर्पण केलां आज जे ज्ञान देणारे ब्राह्मण आसात ते ब्राह्मणांनी आमचो समाज वाट लायला म्हणून ही गत अशी जाली तांकां जाय तेन्ना सगळें जाता ताका कितें तरी मलाही पडली दिसता आनी धमकी पडल्या
बोडजीन 200 रुपया खातीर आर्ग्युमेंट करपाक लागलो काप्रेश्वर देवळा फुडल्यानूच केन्ना सकाळीच फुडें 200 रुपया खातीर 200 रुपया खातीर तेणी विसर्जन केलें काप्रेश्वर देवळाचें. हेजेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता? तो निर्लज भट जे अरे शास्त्र सांगता अत्रिक ऋषीन हे ब्राह्मण तत्वाक श्राप दिल्लो. फक्त महादेवान ताका आपले गळ्यां धारण करून दिला श्राप मुक्त करून. आनी ताका श्राप असो आसा ते वाटेर भीक मागत रावतले. तेंची कुटुंब केन्ना सुखी उरचे ना, कारण तेणी वेद चोरलेले आसा, शास्त्र चोरलेले आहा. हे साधू संतांचे शास्त्र तांकां कोणूच अधिकार दिवपाक शकना. ताका 200 न्ही, हांव 500 दिता, तूं चल घरा कडलीच. तूं 200 रुपया लाचार जावन समज हांगा आयला, तुका म्हयनेभर आमी 200 तीच रावता दिसाक. आयुष्यभर तुका पोसतात. ब्रह्मतत्व आनी ब्राह्मणाचे जे कार्य आशिल्ले ते 200 रुपया आज विकलेशे. येवनी पयलीं ब्राह्मण खंयच्या आदाराचेर ती मोठी आली ती पळोवया, विचारया. जो पर्यंत ब्राह्मण आमकां सांगना फाल्यां ह्या गांवचे आनी जे कोणी बसयल्ले तांकां कोणाक धपको लागपाक जायना. लक्षांत दवरात. जेणी कोणी बसयल्ली आनी गांवांत जे कोण तेजी आरती करताले कितें करताले तांकां कोणाक धपको लागपाक जायना म्हणून ब्राह्मणां पयलीं येवनी ब्राह्मणां विचारया तूं खंयची बेजीर ती आलीत काय म्हणून. ताका महाराष्ट्रा पावूं युपी पावूं खंयी पावूं अशें खंयचें चॅनल आहा ना आसा पावोवपाक शकता तर जाल्यार उलयता, ना जाल्यार उलोवन फायदो ना. गोंयची पुरतें नाका बंद. बरोबर. समज आमी राम मंदिरा खातीर अयोध्ये वचून मरतात जाल्यार आयज काप्रेश्वरा खातीर हांगा म्हाजी मरपा तयार आसा. आवाज भायर पावपाक जाय. कारण हे राजकारण जे गोंयांत चल्लां, हे गोंयांत हे राजकारण चल्लां तें बंद जावपाक जाय. आयज म्हाज्या देवाचेर फाल्यां बाकी खंयच्या समाजाच्या देवाचेर लक्षांत दवरात. तांकां राजकारणा कडेन कांयच लागना. हांवें तेजे कडेन आतां तुमचे मुखार रिक्वेस्ट केल्ली, आमकां खंयच्याच देवळांत वतलो जाल्यार बंधन ना. आमी नागा साधू, पयलो मान आमकां आसा. आमकां आद्य शंकराचार्यान निर्माण केल्लें. जे कडेन देवाचे अत्याचार जाता, जे कडेन देवळं अशीं मोडली वता. आमी पयलीं म्हणटाले मुस्लीम मोडटात, हे मोडटात ते मोडटात. आयज हे आमकां भायर सुद्दां दाखोवन दिवपाक जाय. सत्य परिस्थिती आमचेच हिंदू आमचे देवाचे कर्तनकार जाल्यात. आयज करपाक गेल्यार कितेंय जातालें तो म्हाका विचारता. ताका खबर सुद्दां ना आमी कितें म्हणटा तें. तो म्हाका विचारता तूं राती कितें करतालो, तुगे बाबाली प्रॉपर्टी हाडलो हांव. बरोबर. हो म्हागेलो म्हाका अधिकार आहा. म्हाका आख्खी हिंदुस्तानाक जे देवळा कडेन कितें जाता थंय वचपाक म्हाका अधिकार दिल्लो आसा. प्रमाणपत्रक म्हाजे कडेन आसा. आजून सुद्दां गाडी हांवें हाडल्या. हे कितें करत म्हूण नेम ना म्हूण प्रमाणपत्रक घेवन आयलो. हांव मागता तुमी सगळे लोक हांगा जे भावीक आसात हांगसरलेत लक्षांत दवरात. आमी फक्त त्या खापरेश्वरा खातीर आयला, नाजाल्यार म्हाका सांग्या वयल्यान हांगा येवपाक गरज नाशिल्ली. म्हाका सुशेगाद म्हागेलो मठ आसा, सुशेगाद मठार बसपाक म्हाज्यान ताकतालें. आमी आयज जे आयल्यात ते देवा लागून आयल्यात. भारतीय जनता पार्टी हो राष्ट्रीय स्वयं संघ हेतूंतल्यान जे कार्यकर्ते घडून वतात लक्षांत दवरात, तेच MLA म्हूण वतात. पूण हे जे आतां चल्लां राजकारण, आयज एक ही न्यूज कालची सुद्दां आख्खे गोंयभर पाविल्ली. एक टायम असो आशिल्लो बजरंग दलाचो दक्षिण गोमंतक पळयतालो.